कोण असा अटर्नी? हांव प्रेझेंट अटर्नी आसतलो आसा म्हटलं न्ही ताणी. पूण प्रेझेंट अटर्नी मागता हांव कोण तो सांगचो? आसा कुमुदाद आसा चालू आसा. सर माननीय आमदाराक खबर आसपा जाय नवी कमिटी आता ती 1 एप्रिलाक सून अजून पासून एक्झिस्टिंग कमिटी फंक्शन जाता अजून सर. स्पीकर सर इलेक्शन जावपाक सेरुला कुमुदाची व्हॅलिडिटी आसा जाल्यार विचारता गव्हर्नमेंटाक वेदर द इलेक्शन्स वे कॉल्ड अँड पोस्टपोन्ड. इलेक्शनाचो रिझल्ट आणि एक सायडी गव्हर्नमेंट म्हणटा कोर्टान आसा, एक सायडी गव्हर्नमेंट म्हणटा हे आसा एक्झॅक्ट स्टेटस दिवचो. ओके येस श्री मडकयकर. स्पीकर सर मिनिस्टरान म्हटलें की कुमुदाचे जे वेव्हार चलता तेजेर गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल आसता आनी मॉनिटरींग आसता. कशा प्रकारचे मॉनिटरींग आनी कंट्रोल आसता? स्पीकर सर जेन्ना फायली प्रोसेस जाता ते प्रत्येक फायल गव्हर्नमेंटाचे अप्रुवलाक येता. जेन्ना गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह करता तेन्ना तपासता सगळे फायली. दॅट इज मॉनिटरींग. आनी मॉनिटरींग म्हणजे कितें वेगळी जागा कोण आसता? सर गव्हर्नमेंटाक फायल ज्या वेळार कोमुदाचे प्लॉट अलॉटमेंट्स किंवा अप्रुवल जाय त्याच वेळार गव्हर्नमेंटाक वयता. पूण त्या शिवाय बाकीचे जे अलॉटमेंट्स चलता विदाउट गव्हर्नमेंट अप्रुवल ऑर विदाउट द नॉलेज ऑफ द गव्हर्नमेंट त्या टायमार कितें कंट्रोल आसता गव्हर्नमेंटाचो? बिकॉज सर जेन्ना कोमुनिदाद बेकायदेशीर कितें तरी करता इलिगल प्लॉट अलॉट करता ते कोमुनिदादिकान ते घेतल्याच मनशाक खबर आसता. सरकाराक खंय खबर आसता? सरकारा कडेन कंप्लेन येत जाल्यार तेचेर चवकशी जातली. किरण कांदोळकर. स्पीकर एकूच प्रश्न मदीं एक प्रपोजल आशिल्लो गव्हर्नमेंटाचो कोड ऑफ कोमुदाद जो आसा तो एमेंडमेंट करपाचो. त्या संदर्भात कितें हें आसा गव्हर्नमेंटाचो विचार? सर गांवकार थोडे कोमुदादचे हायकोर्टाक गेले आनी तेंच्यांनी थोडे मागणी केल्ल्यो हायकोर्टा कडेन. एक मागणी केल्ली तेंच्यांनी कोड ऑफ कोमुदाद आसा तो अंग्रेजीन इंग्लिशीन करून घेवचो म्हणून ऑफिशियली. तो आमी एडवोकेट सिनियर कावन्सिल मनोहर वचोवकार कडसून करून घेतलो आनी हायकोर्टाकूय दिलो. एक ट्रान्सलेशन जालें. दुसरें तेंच्यांनी एक कमिटी स्थापना करपाक लायल्या जे कोमुनिदाचे सगळे विशय आहा पळय तेजेर अभ्यास करून सरकाराक सूचना दितली. म्हणून ते प्रक्रियेन आमी चालू आहा. म्हणजे ती कमिटी आमी सेटअप करता. एक फावट ती कमिटी सेटअप जाले की ना सगळे कोमुनिदाचे विशय जे आहा पळय तेजेर ते अभ्यास करतले आनी सूचना सरकाराक दितले. या ते सेम थिंग इट इज. नो तेच चालू आहा म्हणून सांगलें न्हू तुका. चालू आहा. हायकोर्ट इज मॉनिटरिंग दॅट इश्यू. पुढलो प्रश्न श्री विश्वजित राणे. Because I would like to ask the Honorable Chief Minister, prior to purchase of 1,320, I'm not being, I just want to get some point to you, so I just want to ask my 3 supplementaries. One is, prior to providing these 1,324 cows under Kamdenu, what was the milk production in the state of Goa? सर मिल्क प्रोडक्शनचे तरेतरेचे आंकडे येता पण सगळे आंकडे एस्टिमेटेड आसता. What I can really slightly rely upon is the figure collected of the milk collection by dairy. कारण बाकीचे मिल्क प्रोडक्शनचे आंकडे सरकाराकडे ते रेकॉर्डाक घेना. सादारण 1,12,000 लिटर पर डे सध्या आसा. फाटल्या हातून ते 87-90 पर्यंत सकयल आयिल्ले. आता डेरीचे कलेक्शन सादारण 13 ते 15,000 लिटरांनी पर डे वाडलेले आसा असो सादारण आमकां हें आसा. परत ते सिजनल आसता. पण देर इज अ ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ एट डेरी लेवल ऑफ अबाउट 40%. Speaker sir, why I asked the Honorable Chief Minister this question is, one is to bring a point forward that even if you take 1,324 cows supplied under Kamdenu, assuming that they are giving milk to the specific farmer for the last 8-9 months, I am 100% with cost checking with large amount of farmers that this milk production per cow cannot exceed 7 to 8 liters. Assuming 10, I'll just come to a reason. I'm not trying to मुख्य सांगपाचे उद्देश एकूच की overall the milk production increase, even if I take it at 8 liters, even if I take it at 9 liters, will come to about a 10% or 11% or 12% increase in production in the last 8-9 months, assuming these are the figures. Why I am making a point, there are 2 issues which I want to bring it to your knowledge if you want to further efficiently manage the scheme of Kamdenu. One is that there has to be some sort of a capping on the price per liter. एक liter इतले हजार आम्ही भरतले ते गाय घेवपाक. Here there is a variation in cost. There are 2 points I want to bring to your knowledge. Is some cows are bought at 56,000. I know you are subsidizing it. Perhaps it's a good way of moving forward. But then there has to be a fixed rate
per animal which should be capped, beyond which these fellows should not be allowed to purchase the cows. Otherwise, there is a possibility of some sort of underhand things happening in this particular method being followed at the moment. This I want to caution you. Second, you will be aware is that I want to ask you another question is, you have given me the criteria for purchasing these cows. Any person residing in Goa, that's fine. Knowledge or experience in cattle buffalo farming is fine. But then if a new boy wants to take it, he will not have experience in buffalo and cattle farming. Land for green fodder cultivation desirable. Farmers who have availed purchase, maybe who have earlier, maybe again eligible. Applicants should have necessary cattle shed to 160. I am not coming even to these points. Perhaps these are broad. प्रश्न हो असा की हे मिल्क प्रोडक्शन जर तुमकां फुडें व्हरूंक जाय, you want to achieve a production of say 50% growth or 40% growth in milk production under Kamdenu scheme, is the government aware that without green fodder we cannot do it, quality green fodder is required? And second thing is, there are many complementary things such as brew and other things that are required to boost the milk production. If you want to get an average herd yield of 10 to 12 liters, which is very difficult, even we are finding it very difficult to sustain a 10 to 12 per liter your milk production, and also money given by the federation is on the fat content that is available in the milk. So these two issues are there. Whether Honorable Chief Minister will come out in the next couple of months with some sort of a scheme where these fallow lands of agriculture and other things are there, where you will cooperatize this production of green fodder, so then perhaps you can, in a particular way, taluka wise, you can help these farmers access this green fodder, access these complementary things that are required to boost the milk production, which will perhaps help in bringing more efficiency and output in your scheme. Speaker sir, दोन तीन गजाली स्पष्ट झाल्यो. पहिली म्हणजे एनिमल हजबेंड्रीच्या कमिटीचेर ऑनरेबल मेंबराक घालता की तो जे गायीकडे बरें लक्ष आसता अशें दिसलें, लक्षान आयलें. पण तो जर वी म्हणटालो पळय तर तुमी एक्चुअली म्हणजे तो अशें बोट करतालो, पण ही इज ओन्ली थियरेटिकल, द प्रॅक्टिकल वन इज हियर. स्पीकर सर ताणें बरें सांगलें. म्हाका ही कल्पना आसा की दूद उत्पादन हें 1300 गायींनी सादारण 10,000च वाडटलें. गुणाकार 10 केलो जाल्यार 13,000 जालें. पण हांव 7-8 धरले धरतलो ते 10,000 वाडटलो, ताचे पयलीं वाडूंक शकना. पण त्या बरोबर दुसरी गोष्ट आसा, जेन्ना गायीच्या हाका दुधाक 9 रुपया मेळटा अशें एकदां कळ्ळें की ना, 9 रुपया 30 पयशे कितें, ताज्या नंतर एक्झिस्टींग गोरवांक थोडेशे न्यूट्रिशस आनी हाय प्रोटीन हाय फॅट डायट घालून आशिल्ल्या शेतकऱ्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडयल्लें आसा. बिकॉज नाव दे नो, दे आर कम्फर्टेबल दॅट इट्स गोइंग टू बी कॉस्ट बेनिफिशियल टू देम, एंड दे हॅव वी हॅव रिलीज द मनी ऑल्सो. म्हणजे डिसेंबर पर्यंतचे जे दुधाची सबसिडी आशिल्ली ती ऑलरेडी म्हणजे रिलीज जाल्या. थोड्यांची गेल्या आसतली, सगळ्यांची गेल्या जाल्यार हांव नकळो, पण ह्या 30 तारखे भितर एकूण एक हाजी डिसेंबर पर्यंतची क्लियर जातली. म्हणजे बेजिकली फार्मर इज मोर कॉन्फिडंट ऑफ गेटिंग रिटर्न्स ऑफ हीज इन्वेस्टमेंट, आनी त्यामुळे तो थोडे धडपड स्वता करूंक लागला. तुम्ही जे म्हणटा पळय कॉपरेटीव हातूंतल्यान तें फॉर्डर करूंक जाय. म्हणजे बऱ्याच जाग्यार आशिल्ले जाग्यार माकडां पळय त्रास दिता. हांवें 1-2 जाग्यार विशय मांडले आहे. जाग्यार माकडां मोठ्या प्रमाणार त्रास दिता आनी फ्रुटां किंवा झाडां मोडून उडयता, त्या जाग्यार हे फॉर्डर लायत धर तूं जाल्यार ते फॉर्डराक व्हडलेशे माकडांक इंट्रस्ट नासता. झाडां केळीं आसल्यार मोडून उडयता. अशें म्हणजे पेरेनियल प्रॉब्लेम कंटिन्युअसली, जो एकदां कॉम्पेन्सेशन दिवंक जायना. गव्या रेडांक थारोवंक शकता, दुकरांक थारोवंक शकता, पण माकडां खंय ती वयल्यानच्यान उडी मारता. त्यामुळे तांकां त्या जाग्यार अशे पद्दतीचे हाका प्रमोशन दिवपाची आमी हें करता. थोडोसो आनीक काळ लागतलो. दीस इज जस्ट बिगिनींग वी हॅव मेड. फर्स्ट आय थिंक क्रिएट कॉन्फिडन्स. वी आर ट्रायंग टू एट दीस मोमेंट क्रिएट कॉन्फिडन्स वीच इज टेकिंग रूट. आफ्टर दॅट युअर सजेशन्स वील बी टेकन एंड आय एज आय सेड आय विल टेक यू ऑन एनिमल हजबेंड्री कमिटी. यू कॅन सजेस्ट मोर थिंग्स. श्री निलेश काब्राल. There are some cases in the past where Kamdenu scheme then implement केल्ली, तांकां गायो दिल्ल्यो for rearing of for milking. But there are cases where the production of milk what was assured ते 12 लिटर दितले, 10 लिटर दितले, तेन्ना actual तांकां 8-7 लिटर दिताले. So there are complaints that presently where the government is asking them to buy those ती गोरवां सोडून दुसरी गोरवां घेवपाचे मनांतले CM दितलो in this scheme, because there is specific where we have to buy from these two particular areas. And if ditla zalyar whether they can buy from what they desire, where these farmers desire to buy from, whether they will be given these subsidies.
Speaker sir, if anyone wants a proof that government is very serious in diverting people from mining, here is a question from a MLA from mining area on Kamdenu. That means a lot of people have started coming to him asking for whether the Kamdenu scheme is applicable to them. दिल्ले सर एप्लिकेशन तुका तेच म्हणटा बरें दिसलें म्हणटा लोकांक प्रूफ मेळना न्ही तें डायरेक्टली यू आर शोईंग इंट्रस्ट इन Kamdenu. We will consider all these aspects, even the concept which was said that per liter price for pegging, we will take into consideration. But आता आमी जे गायी हाडटा पळय तो सर्टिफायड थंय करून घेता आमचे हातूंच्यान एनिमल हजबेंड्रीच्या वेटा कडच्यान आमी सगळे ताजें दूध कितलें काडटा क्वॉन्टिटी बी ती रिव्यू करून घेता. त्यामुळे मागीर दूध हाडलें नाल्यार पयलीं कशें जातालें ते खंय तरी वताले कोल्हापुराक तो कितें करतालो तें हांव नकळो आत्राक कितें लायतालो तें खबर ना पण त्या दिसा गाय चड दूध दिताली और दिल्ल्या भशेन दिसताली. घरा येतकच थंय 15 लिटर दिनारी गाय हांगा 5 लिटर दिता म्हणल्यार बरें आहा. तशें न्ही सर हांव कितें म्हणटालो सर वेदर म्हाका एक्सपर्टायज ना दूध काडपाची ना तशें न्ही सर वॉट आय एम सेइंग वेदर एज अ फार्मर हांव जेन्ना दूध काडप ना म्हणून एज अ फार्मर जेन्ना हांव विचारता सर वेदर आय कॅन परचेस एंड वेदर सबसिडी आमकां मेळटली वेदर गव्हर्नमेंट इज कन्सिडरिंग एक्सचेंज ट्रक्स फॉर काउज. No, that is a different question, sir. But what I am saying, whether government will consider. Sir, Subhash Faldesai. Speaker sir, सुधारित कामधेनूचेर म्हाका एक विचारपाक जाय माननीय मंत्र्यांक. तुम्ही प्रश्न जितले बेगीन सांगताले तितले बेगीन उत्तर मेळटलें वेळ जायत आयलो. म्हाका एकच जाय की आमी जेन्ना खोबरटे जावं बाकीच्या फार्मांनी ह्यो तामिळनाडूच्यो जावं अन्य स्टेटांच्यो गायी हाडटात आनी तातूंत भितर सर्टिफाय करून हाडटात आनी तातूंत भितर पयलीं जी दलाली चलतालीच आयजय ती परत दलाली जावपाक जायना अशें म्हजें हें आसा. कांय शेतकऱ्यांचे कल्पना आसात की आमी तामिळनाडूक स्वताक वचून गेले जर जाय जाल्यार ते जनावरां खरेदी आमी आमच्या मनपसंती प्रमाणे करपाक शकतात आनी थोडे शेतकऱ्यांच्यो अश्यो कंप्लेनी आसात की 25,000 गाय मेळपाची ती हांगा 40-45 वतात. जो ट्रान्सपोर्ट जावं बाकीचे ताजी फोडर लागता हे सगळें कॅल्क्युलेशन करून ताज्या परस चड जातात. हातूंतय कांय दलाली भितर सरले काय कितें जाल्यार दुसरे शेतकऱ्यांक आपल्या मना प्रमाणे खंयच्याय बाकीच्या आउट ऑफ स्टेट वचून खरेदी करपाक मेळटा काय कितें. दोनूय गजाली तकलेन धरतले आमी. दलाल भितर हांव कशेंच करूंक येवंक दिना. ते हे तो प्रयत्न तांचो चालू आसता. इट्स अ कंटिन्युअस बॅटल बिटवीन द मिडल मॅन एंड द फार्मर्स एंड डिपार्टमेंट to entrench and try to take benefit. We are trying to continuously rotate the suppliers also so that there is no opportunity left for a middleman to entrench inside. And तुका लक्षान येत धर तूं कोण middleman आयला म्हाका सांग I will virtually take him out and throw him out. आनी मंत्र्या कडेन म्हाका वेग आर्ग्युमेंट करूं नाका. अमको मनीस आहा म्हाका प्रायवेटली सुद्दां सांगलें आतां I will ensure that he is कितें अरे गोंयान स्पीकर सर गोंयान एक कितें आणि लास्ट टाइम तुम्ही सांगितले आय विल गो अँड चेक इट. हांवें केला गो अँड सी दॅट देर विल बी ट्रान्सपरन्सी म्हणून लास्ट टाइम एश्युरन्स दिला न्ही सीएमान तरी आसतना इट इज कंटिन्युइंग. फार्मराक अल्टिमेटली मेळना. स्पीकर सर जरी 0 आवर हे क्वेश्चनावर सोंपलो जाल्यार हांव एक क्लॅरिटी दिवंक सोदता. आमकां गोंयकारांक एक वायट संवय जाल्या खंयच्याच हाका आमी स्पेसिफीक इव्हेंट लक्षांत हाडून दिना. ताका जर तूं पब्लिकली सांगपाचें नसत he can tell me 1 to 1, I will investigate still. If he doesn't want to tell his name, he can give it in confidential document, I will still investigate it. But my experience in Goa is this. Every person says, there is corruption. It's very vague word. Tell me very clearly, question over zala. माझं एकच हे असं की आमकां भायर शेतकऱ्याक जाय जर जाय स्वताक भायर वचून जनावरां खरेदी करता. हांव जर तूं शेतकऱ्याक भायर वचपाचें आसा जाल्यार परवानगी दिता पण ताणें मागीर तक्रार करची न्ही की भायर वतकच आपल्याक हाणें हाडलो ताणें फटयलो हे मागीर तक्रार हांव आयकून घेवचो ना. इट वील बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मर टोटली. इफ समवन टेक्स दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी आय वील अलाव देम इट वील नॉट बी जनरल परमिशन. इफ एनी वन वॉन्ट्स दॅट परमिशन आय वील गिव इट टू हिम but it will be at his cost, at his risk, because भायली जनावरां फटयता ते आमकां खबर आहा, थोड्यांक कळटा तें.